फेब्रुवारीच्यान जीएमसीचे कांय ओपीडी हे ऑनलायन गेले. जर तुमकां ओपीडीन जर अपॉइंटमेंट जाय जाल्यार ते ऑनलायन जावपाक लागले आणि फाटले आमी कितलेशे म्हयने पयले ज्यो वेगवेगळ्यो ओपीडीज आसा, त्यो ऑनलायन वचपाक लागल्यो आणि काल एक नोटिफिकेशन आयलें की लास्ट ज्यो 7 ओपीडीज उरलेल्यो ऑनलायन जावपाच्यो, त्यो सुद्दां आतां ज्यो लास्ट 7 ओपीडी आशिल्ल्यो त्योवूय ऑनलायन गेल्या. ऑनलायन वता ओपीडी बुकिंगा खातीर तेन्ना ऑफलायन जो आसा तो मेथड सुद्दां आसतलो. ताजेच वांगडा हे ऑनलायनूय आसतले. तुमी जी जीएमसीची वेबसायट आसा तेजेर वचून ओपीडीची जे स्लॉट्स आसा ते तुमी बूक करपाक शकता. आता हे अखेरचे जे 7 ओपीडी ऑनलायन गेल्या तांचे दिसाक फक्त 50 स्लॉट्स आसतले. ते तुमकां बूक करपाक मेळटले आणि जेन्ना तुमी बुकिंगा खातीर ऑनलायन वयतले तेन्ना तुमकां फुडल्या 7 दिसांचे बुकिंग करपाक मेळटलें. म्हळ्यार 7 दीस आसा तितलो खंयचोय एक दीस तुमकां जो बूक करपाक जाय ऑनलायन तो करपाक मेळटलो. आणि अशा तरेन जे जीएमसीच्यो सगळ्यो ओपीडी आसा त्यो सध्या ऑनलायन गेल्यात. ऑफलायन जो तेंचो क्यू सिस्टम आशिल्लो तोय चालूच आसा, पूण तेजे वांगडा हे ऑनलायनूय आतां चालू आसतलें कारण लोकांक इझी जावपाक जाय. कारण आतां आमी पळयता जग हें ऑनलायन वटेन चड वता. सो तेजे खातीर आमी पळयता की जीएमसीच्यो ह्यो सगळ्यो ओपीडी आसा त्यो आतां ऑनलायन गेल्यात.